दिसा उपरांत तुमकां येवकार. आमकां डबल ट्रॅक नाका म्हूण साव झेद आर्यल ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. आमचो डबल ट्रॅकाक पुरायपणान विरोध म्हूण गांवचे लोक उलयल्यात. लोकांक कितले तरांनी पटोवन दिवपाचें काम केलें, मात लोक कशेंच आयकुपाक तयार ना म्हूण सरपंच उलयता. आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट. संजय विलेजीक स्पेशल ग्राम सभा पयली सरपंचान रिगार्डिंग एकू इश्यू घेवन रेल्वेचो. सो ह्या दिसांनी गांवां आवाज जाल्लो ह्या म्हयन्यासून आमगेली लँड एक्वायर जाता रेल्वे पर्पजा लागून डबल ट्रॅकिंग आनी प्लॅटफॉर्म यार्ड एश म्हूण. सो त्या जाणा आमी डिसिजन अशें घेयलें लोकांनी बाबा आमकोडे एक प्लॅन ना कांय ना कितें. सो ते येवन आमगे जबरदस्तीन तेमचे फॉर्म दिलें, ब्लँक फॉर्म दिली आनी हेचेर तुमी सायन बांदली. तेचेर ब्लँक फॉर्माचेर कांय बरोय नाका म्हूण सांगलें. फिल इन द ब्लँक्स जे दवरता तेश करून फकत सायन बांद दिवपाचें. पूण त्या लोकांनी अशें आमकां अप्रोच जालें आनी म्हळालें अशें अशें आहा आमी कितें करया. आमी लोकांक सांगिल्लें बाबा खंयच्या फॉर्माचेर सायन माना काय, कित्याक हें सारकें फिशींग आहा कितें जाल्यार खंयच्या लोकांक हें करूं ना. मागीर आमी लोकांक गांवच्या लोकांनी डिमांड केलो आमकां ग्रामसभा जाय ह्या इश्यूचेर. आनी आयज ग्रामसभा आपली एटलिस्ट 300+ लोक आयज ग्रामसभा एटेंड जातलो. आनी इतले सरपंचान इतलें जाल्यार रेल्वे डबल ट्रॅकिंग वो कितें जाता तेचेर लोकांगे सही मागिली म्हळ्यार कितें जाया वो नाका. सो एका आवाजान इतल्या लोकांनी आवाज केलो आमकां डबल ट्रॅकिंगूय नाका आनी सिंगल डेव्हलपमेंट हाका जो रेल्वे जाता तोय नाका. दोनी रेल्वे सावथर्न वेस्टर्न आनी कोंकण रेल्वे. जरी तर सरकार ते आयज सांगिल्लो ते ऑथॉरिटीज म्हणटाले आमी आमकां हिंगा फ्लायओवर घालून दिता डबल ट्रॅकिंग जालें म्हणटकीर आमकां फ्लायओवर नाका कांय नाका. आनी तेका लागून रेल्वे स्टेशनाक लागून तर फ्लायओवर तर घालूंक सोदताय जाल्यार आमकां रेल्वे स्टेशनूय नाका. कित्याक त्या रेल्वे स्टेशन आमकां कांयच बेनिफीट ना आनी त्या रेल्वे स्टेशनाक चोयलें जाल्यार तेची हालतूय त्या रेल्वे स्टेशन दिसना. सो तेका लागून जरी तर ते एक कामां लागून एक येदेशा बारक्या कामां लागून आमगे आख्खी टोटल विलेज तो डिजास्टर जावपाचो दिता जाल्यार ते आमकां बारकेलेंय नाका म्हणजे रेल्वे स्टेशनूय नाका. काड उडय न्हू. आनी आमकां पिसफुली रावों दिया ह्या गांवांक. आमगे विलेज डॅमेज करूं नाकाय. आनी जरी तर ही रेल्वे आतां आमकां एकू ट्रॅक आसून जे वूड्स वयता इतलो जाल्यार ते आमकां मेजूं जायना. हाली डबल जालें जाल्यार कितू जातलो हांव जाणा. आनी तेचेर कित वतलें तेंय जाणा. जर ते आतां तेचेर कोल वयता तोच कितलेशे पयस घरान पावता. फाल्यां डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार चड वयतलें आनी तेच जो कितें वेस्ट वताय वो कितें हाडा कितें तें आनी कितू पयस पावतलें तेंय आमकां नाका. सो टोटली विलेज एलोंग विथ द सरपंच पंचायत मेंबर पासून रेडी जाले आमकां तें नाका. आयज आमी ग्रामसभा घेतली. फक्त रेल्वेचे प्रॉब्लेम आहा ते मातशें सॉल्व करपा लागला. सो लोकांन बोवाळ केलो की रिजेक्ट हें करया प्रपोज करया सगळ्यांनी. सो हांवें ताका पयलीं डिस्कस करून ताका सगळें सांगलें कितें कितें आमी केल्लें कसो प्रोसिजर केला सगळें सांगलें. पूण ते लोक कोणा आयकपा तयार ना. सगळ्यांनी रिजेक्ट करया म्हणल्यार आनी आमी पंचायतान सगळ्यांनी रिजेक्ट करपाक येयला. आमी मेंबर आमगेले 11 मेंबर तेजे बरोबर आहात. आनी आतां हेजे फुडें येतलो तो रेल्वेचो मुद्दे येता जाल्यार आमगेलो सदांच अपोज आसतलो. कित्याक लोकांनी आमकां विचारलां की तुमी कोणा वांगडा आहाय, तुमची से कितें काय म्हूण. सो आमी तांकां सांगलां आमचो से सेम तुमी आहा तुमच्या वडिलांक आहाय.